सातपाल आर्बिट्रेटरी ही वखदी फायद्याची आसा। तशेंच बोंडला हे गोंयचे फामाद अभयारण्य आसा। ह्या सुवातेर बऱ्यो सुविधा दिवपाक सरकार यत्नशील रावतले म्हण सावड्डेचे आमदार दीपक पावसकार उलयला। RDX गोवा खातीर बोंडलाच्यान महेंद्र गांवकार। सातपाल आर्बोरेटम आसा आनी तुमी म्हटलें तशें थंय औषधीक आसा, म्हणजे आयज जे म्हणटा आमी आयुर्वेदीक म्हणटा आमी ते पाळा मुळां थंय औषधी खूब आसा आनी हेजेर आमी विचार केल्लो आसा। सरकारा कडेन तशें हांव प्रस्ताव दवरून हे जे आयुर्वेदीक डॉक्टर आसा तांकां थंय इन्स्पेक्शन घडोवन आनी तशेंच थंय झाडांचो पालो पडलेलो आसता, झाडांचो पालो चड प्रमाणात तेजे प्रमाणे एक खत तयार करपाचें विचार करताले। तशेंच बोंडला आमच्या शेजाराकच बोंडला म्हणटा वाळपय मतदारसंघा पडटा, पूण रेग्युलर हांगा भाडी घेवन येता केन्ना पूण लोकांक मातशें कितें एनिमलां बी हांगा खूब कमी कशें दिसता, तितकी इंट्रस्ट मातशें कमी जातलो। आठवड्याक एक बीन अशें मेळटा। असो मग केन्ना पॅसेंजर भितर गेले जाल्यार तांकां रावपा एक वता किंवा पावसा म्हण रावपा शेड ना, ते उदक भितलो उदक ना सारकें। बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी बरी आसा। हांगा आमी सगळें भोंवून पळयलें, नैसर्गीक बरें मेंटेन केल्लें आसा गव्हर्मेंटान आनी जागे बरे आसा, फिरपाक सोय बरी आसा आनी एनिमल्साक बरें ते क्लीन करता तांचे हॅबिटेट आनी हे ते। आनी इवन जे एनिमल्स जे आमकां पळोवपाक मेळ्ळे, जे चडशे आमकां पळोवपाक मेळना, तांकां बरे भशेन एनवायरमेंटान दवरलेले आसा, तांची कॅर बरें घेत आसा थंय। फक्त एक ट्युरिस्ट गायड असो एक जो आमकां सगळें दाखयता आशिल्ले। आतां आमी सगळें भोंवून पळयलें, तशें आमचे बरोबर समज कोण एक भोंविल्लो किंवा एक एलिफंट सफारी आनी तशें, पण एनवायरमेंट हांगा बारीक आशिल्ल्या कारणान तितले येना न्ही। म्हणजे ज्यो एलिफंट सफारी जावं घोडा सफारी अशें दुसरे वायल्ड लायफ सेंच्युरींनी आसता ते हांगाय मेळचे अशें आमकां। बोंडला आमचे गोंयचे एक बरें हे एनिमल म्हणजे थंय गोंयचे एक बरें झू जावचें हेचो प्रयत्न आसतलो आमचो। आनी थंय सुविधा म्हणजे घोडे, हाती आनी अशे विविध थंय हाडून तेजी ब्युटिफिकेशन करपाचो प्रयत्न आसतलो, करपाक जाय। सरकारा कडेन मागतले आमी ते ट्युरिस्ट मिनिस्टरा कडेन आनी हे फुडें व्हरतले। जे घोडे, हाती जावं तो जू जो आसा ताका आमी बरो दर्जो दिवपाचें काम करतले।